आयचवल टीव्हीच्या सर्व विक्षिकांक म्हजो मुखार प्रणाम. हांव चनिशा चर्नस केमान फाटल्या सबार तेंपातावन हांगासर तुमचे मुखार सादर जावनूच आसा एक आमचे विशिश्ट रियालिटी शो. ते जावन आसा नाचणारा नाचणारी प्रो. आनी आयच्या दिसा हांगासर ग्रँड फिनालेच्या अखेरीच्या एपिसोडाक आमी येवन पावल्यान आसा. आयच्या दिसा हांगासर आसतलें केवल 3 परफॉर्मन्स आनी ताच्या सांगाताच तुमी येदोळ पर्यंत राखून रावली ती घडी म्हणजे रिजल्ट डिक्लेरेशन. कितें आसा आयच्या एपिसोडांत तुमकां थंयसर पळोवंक मेळटलें. खंडीत रितीन एक ऑर्थोडॉक्स थिंकींग कितें आसलें, कोंकणी डान्सांत कशें करीचें म्हण सांगून हें आमचें रियालिटी शो कितें आसा सगळें तें थिंकींग कितें आसा, ऑर्थोडॉक्स थिंकींग कितें आसा तें पुरो हांगासर ब्रेक करन म्हणल्यार बरी एक नोवें रेकॉर्ड हांगासर क्रिएट केला. कित्याक सांगल्यार हायेस्ट प्रॉप्स यूज केल्लें सीजन हें जावन आसा. पेरंट्स जावन दी, कोरियोग्राफर जावन दी, कंटेस्टंटां जावन दी, सांगातां मेळून तेंचे मिनतीचें फळ जावन आमचें हें रियालिटी शो कितें आसा सुपर हिट जाला. त्या पासत तुमकां आमच्या विक्षकांकी देव बरें करूं म्हण सांगतें आसा. आनी इत्त उर्बा घेवन वत हांगासर उरूप घेवन आयचें एपिसोड आमी प्रारंभ करया. तर तुमचे मुखार आयच्या दिसाचें पयलें परफॉर्मन्स घेवन मुखार येते आसा आमचें फर्स्ट कंटेस्टंट. हांगासर आमच्या ह्या ग्रँड फिनाले रावंड 2चे लास्ट एपिसोड तुमी पळयते आसात. आनी हांगासर आयच्या एपिसोडांत फर्स्ट परफॉर्मन्स दिवंक मुखार येते आसा आमचे नेक्स्ट कंटेस्टंट. ते जावन आसा इवा. लेट्स हॅव इवा ऑन द स्टेज. हाय इवा. हाय मॅम. बारी जबरदस्त आसा इवा, आमचें कोस्टल ब्युटी. ओके सो इवा, खंडीत रितीन येदोळ पर्यंत तुवें मस्त परफॉर्मन्सीस पळयलें सांग पुरो तुज्या कॉम्पिटिटर्सांनी कशें परफॉर्म केलां म्हूण सांगून तें पुरो पळोवन इल्लेशें बेन दिसता सगी नर्वसनेस ते सगी ना ना. ओके शी इज कॉन्फिडंट. ओके आयच्या दिसा हांगासर तूं कितें परफॉर्म करूंक वतें आसाय, तूं कितें सादर करूंक वतें आसाय आमकां इल्लें सांगते गी. हांव फेर थीम्ड परफॉर्मन्स करता. सो ताच्या विशयान इल्लेशें सडीत इन्फॉर्मेशन कितें म्हणल्यार मस्त चेडे म्हाका लायक करतात त्या बेस्डार हांवें करता. ओके युनिवर्सल प्रॉब्लम ना. ओके सो हांगासर तुवें एक थीम बरी प्लॅन केलें हांगासर एक्झिक्यूट करूंक तूं विसरलें. खंयचें पद म्हूण सांगून आमकां सांगते की रिवील करते की मागीर पळयचें आमी. चेडवाटा पोरी. चेडवाटा पोरी. ओके सो तूं चेडांक सांगून चेडवाटा पोरी म्हणते सै. ओके कितें जावन दी हांगासर तुज्या ह्या जर्नीन थ्रू आवट तुका कितें म्हण शेअर करीचें म्हण सांगून बोगलां की कित्याक म्हळ्यार परत मायक मेळचो चान्स ना कोण ना. सो कितें तुका सांगूंक आसा हांगासर मायक इज ऑल युअर्स, तुवें यूज करियर. हांव पयल्यान पयलें धन्यदेवाकर गा दिवंक सांगता. कित्याक म्हणल्यार ताणें म्हाका हांगा मसूर पावयला. हर एक रावंडान म्हाका बरें करून परफॉर्म हेल्प केला. आनी मागीर दायजी वर्ल्ड टीम स्टॅनी बेला सर आनी आमचे जड्जीस हर्षल मॅम आनी आविल सर, मागीर म्हजी सपना मॅम. शी इज लायक द बेस्ट, माय फेवरेट. शी हॅज वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर दीस, सो थँक यू मॅम. एंड देन म्हजे डुएट पार्टनर, म्हजे फॅमिली फ्रेंड्स पुऱ्यांनी म्हजे परफॉर्मन्स पळयला. आनी लास्ट बट नॉट लिस्ट म्हजे पेरंट्स कोणें म्हाका मस्त सपोर्ट केला. त्या देखून थँक्यू सो मच. ओके म्हाका एक बरें वोट ऑफ थँक्स आयकल्लें बरें जालें. धन्यदेव आतां हांव लास्टाक पेरंट्स म्हणशेर सो खंडीत रितीन तांच्या सपोर्टान एमती तूं आज हांगासर आसाय. सो ऑल द बेस्ट. तुजें एक लास्ट परफॉर्मन्स ऑफ नाचणारा नाचणारी प्रो. एज आय ऑलवेज से हांगासर डिपेंड जावन आसा तुजे परफॉर्मन्सा वयर, तुजे मार्क्स कितें आसा ताचे वयर तूं ह्या आमच्या कॉम्पिटिशनाचे विनर जाताय की ना गी म्हूण सांगून आतां कळटा. ओके येस रेडी रेडी एनर्जी पावना. कम ऑन 3 2 1. येस. ओके येस ऑल द व्हेरी बेस्ट. देव बरें करूं. त्या सोबीत दोळ्यांनी म्हाका पळय नाका गो. पळयल्यार ओडना काळजाक्या खेळय नाका. त्या सोबीत दोळ्यान
आणि म्हाका पळय नाका पळयल्यार ओडना काळजाक्या खेळय नाका कित्याक म्हूण समजना तूं बाय देखतना हरद्यान काळीज हें घालता अडकणा कित्याक म्हूण समजना तूं बाय देखतना हरद्यान काळीज हें घालता अडकणा संडेचे ते मिस जावन रस्त्यार चलतना हालता धलता पेंकाड तुजें पळोवंक ताका ना हे संडेचे ते मिस जावन रस्त्यार चलतना हालता धलता पेंकाड तुजें पळोवंक ताका ना सूर्याची किरणां तावच्या गालाक मारतना सोबीत दिसताय कितलें सांगो कळना पाटींग घुवन क्यूट क्यूट स्माइल दिताना पाटींग घुवन क्यूट स्माइल दिताना म्हाका पाटींग घुवन तशें पळय नाका गो म्हाका पाटींग घुवन तशें पळय नाका पळयल्यार ओडना पेंकाड तें हालय नाका तूं बाय देखतना पेंकाड हालतना हरद्यान काळीज हें घालता उडकणा तूं बाय देखतना पेंकाड हालतना हरद्यान काळीज हें घालता उडकणा Don't you give me that look Don't you love me please look My heart beating chicka-bucka. Catch me on Facebook. या नेणत्या काळजाक अशें खेळय नाका गो तेल आयन दोडचिया अयो दोडचिया या नेणत्या काळजाक अशें खेळय नाका खेळयल्यार ओडना मोगाक्या राखय नाका मोग तुजो नासतना जियम शकचो ना हात म्हजो दर्ग तुका केदींक सांगचो ना मोग तुजो नासतना जियम शकचो ना हात म्हजो दर्ग तुका केदींक सांगचो ना वा अरे वा काल म्हणचे तुज्या परफॉर्मन्साक सो खंडीत तिनं म्हाका पळयतना बारीक खुशी जाली सगळे सेटअप कितें आसा मस्त बरें करून तुमी प्रेजेंट केल्लें आसा स्मायल जावं दी एनर्जी जावं दी मस्त बरें आशिल्लें सो तुका कितें म्हणटा तुजें एक लास्ट परफॉर्मन्स आशिल्लें हांगासर आमच्या ह्या शोआंत तूं कालेशीन ते तुवें तुजें 100% दिलाय म्हणून गे वय म्हाका मस्त बरें लागलें तुका मस्त बरें लागलें ओके सो तुका बरें लागलें सगळ्यांक बरें लागलें बरींच आनी हर एक स्टेप जावन दी कितें तुका करूंक आसलें मस्त बरें करून केलें हांवच्यान तसो 12 जाणांनी तुका खूब मोग केला वय मू ओके मस्त बरें करून तुवें सगळें परफॉर्मन्स दिल्लें आसता हांगासर अखेरीक तुका आमी ऑल द बेस्ट म्हणून सांगते आसा कित्याक घेवन सांगल्यार रिजल्ट्स थंयसर जजासाच्या हातांत आसा आनी आमी नेनाव थंयसर कितें आसा म्हणून सांगून इल्लोसो वेळ वेट कर मागीर तुका कळीत जातलें आयच्या दिसा काल रिजल्ट येता म्हणून सांगून ओके रेडी गे येस ऑल द व्हेरी बेस्ट तुका देखून वचून तुवें पुरस्कार स्वीकार करची मोगाल वीक्षकांनो आयचे क्रीचे एपिसोडाचें फर्स्ट परफॉर्मन्स तुमी खंय तरी एन्जॉय केलें म्हणून हांव चिंता आनी आतां हांगासर आनीक धमाकेदार परफॉर्मन्स घेवन मुखार येते आसा आमचे नेक्स्ट कंटेस्टंट ते जावन आसा अलिशा लेट्स वेलकम अलिशा ऑन द स्टेज हाय अलिशा हाय मॅम ओके सो अलिशा रेडी वय इल्लें डिफरंट दिसता आसा युजली तुजें अटायर आनी परत पळोवंक गेल्यार तुवें इल्लेशें टॉम बाय बरी करचें वय मू सो आयच्या दिसा हांगासर फूल डिफरंट जावन आयलें सो कालें प्लान आसा back to my form. Back to your form, okay. Yes, so that's the josh, that's the energy we want. Okay, so I should सांग सर काल सादर करूंक आयलें तूं कशें करचें म्हणून सांगून तुवें प्लॅन केलें कित्याक म्हणून सांगलां तुका मस्त आतां क्रिएटिविटी दाखोवंक ऑप्शन आसा लिबर्टी आसा रेस्ट्रिक्शन्स नात सो मस्त फ्रिडम आसा ते कशें युटिलायज करीचें म्हणून चिंतलें
हांवें फाटल्या राउंड्सांनी पुरो लायक मस्त प्रॉप्सांनी पुरो यूज केला सो ह्या फावटी इल्ले प्रॉप्स मिनिमल प्रॉप्स यूज करना बट मोर ऑफ म्हजी एनर्जी आनी ते एनर्जी खंयच्या फॉर्मार हांवें घालीत म्हूण एक टपोरी फेवरेट फॉर्म मुझे सो वाय नॉट टपोरी म्हूण चिंतून सो इन एनर्जी एज माय प्रॉपर्टी हांवें यूज करचें म्हूण आज चिंतलें. ओके सो दॅट वॉज व्हेरी नायस टू हियर ॲक्च्युली सो एनर्जी एज युअर प्रॉपर्टी ओके सो तो मस्त बरें आसा आनी आमच्या जजांनी सांगचे तितल्यानच प्रॉप्स तुमी यूज करतात वय बट ते कशें यूज करतात म्हणल्यार मॅटर जाता सो आयच्या दिसा तुवें सांगलें तुजें मेन प्रॉप्स जावन आसा तुजें एनर्जी म्हूण सांगून आनी विथ द टपोरी फॉर्म एनर्जी इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड सो तुका हांव सडीत कांय विचारना पूण जर तर तुका कितेंय सांगूंक आसा जाल्यार मायक तुका अवेलेबल आसा कितें म्हणटाय you wanna carry on with the performance? Yes, all the very best, Alisha. You can do it. Yes, come on. Ich beltende einen Tumultia. Tupanada itula nakaramal kochia. त्या सोबीत दोळ्यांनी म्हाका पळय नाका गो पळयल्यार ओडना काळजाक्या खेळय नाका त्या सोबीत दोळ्यांनी म्हाका पळय नाका पळयल्यार ओडना काळजाक्या खेळय नाका कित्याक म्हूण समजना तुंबाय देखताना हरद्यान काळीज हें घालता अडकणा कित्याक म्हूण समजना तुंबाय देखताना हरद्यान काळीज हें घालता अडकणा ते मीस जावन रस्ते चलताना हालता धलता पेंकड तुजें पळोवंक नाका ना सूर्याची किरणां तवशा गालाक मारताना सोबीत दिसता कितलें सांगो कळना पाटींग घुवन क्यूट क्यूट स्माइल दिताना पाटींग घुवन क्यूट स्माइल दिताना म्हाका पाटींग घुवन तशें पळय नाका गो पळयल्यार ओडना पेंकाड तें हालय नाका म्हाका पाटींग घुवन तशें पळय नाका पळयल्यार ओडना पेंकाड तें हालय नाका तुंबाय देखताना पेंकाड हालताना हरद्यान काळीज हें घालता उडकणा तुंबाय देखताना पेंकाड हालताना हरद्यान काळीज हें घालता उडकणा Don't you give me that look? Don't you love me, please, look? Heart beating chicka bucka. Catch me on Facebook. नेंट्या काळजाक अशें खेळय नाका खेळयल्यार ओडना मोगाक्या राखय नाका मोग तुजो नासतना जियम शकचो ना हात म्हजो दर्ग तुका केदीन सांगचो ना मोग तुजो नासतना जियम शकचो ना हात म्हजो दर्ग तुका केदीन सांगचो ना Okay, Alisha, udak ne जायगी. Okay, back to your form. So, आमी मस्त मिस केल्लें तुजें टपोरी आयटम सॉंग कितें आसा मस्त मिस केल्लें and finally you're back with it and as you said energy was your main prop right and you utilized it very well मस्त बरें करून तुवें हांगासर केलें and you were smiling throughout so that smile was constant बरींच खुशी जाली पळोवन आनी हांव जाणा आसा तुजी भलायकी इल्लीशी बरी ना बट तरी हांगासर येवन मस्त बरें करून तुवें परफॉर्मन्स दिल्लें आसा सो लास्टाक वडल कशें तुवें उलोवं आतां कोणाक थँक्स म्हणूंक आसा की तुका म्हज्या मम्मीक हांव थँक्यू म्हणटा बिकॉज
बरोवन कस्ट जाल्ले थ्रू आवट एज्युकेशन आनी डांस म्हणटा न्हू इजी ना बिकॉज मेडिकल कॉलेजेस आर व्हेरी हार्ड ऑन यू एटेंडन्स म्हणटा न्हू सो शी इज बीन माय support system and I thank all the members of my dance crew One Style Sachin sir and Shashank sir because injuries atana chintleki zaina mun because dance is that one thing that keeps me alive all the time it it is a escape barrier म्हणत म्हाका it's a escape from the reality of the harsh world so तशें म्हणटाना एक I've got my SI joint dysfunction म्हणजे disc dislocate जाला so basically I have to take a long break from dance ते म्हणटाना it breaks heart की you know that one thing that keeps you happy you have to stop from doing it so it's really hard but mom and me like on now final someone's right like so why not last time much round astana and my final exams it was very hard because I was doing my first year studies and it is very hard year amka physiotherapy students amka so toshe muntana naka झालं but ते मम्मीन push केलं ओस कर so if it wasn't for her I don't think so final someone sariyatali mononas I love you mommy thank you so much and especially I would love to thank Ashish my bestie because even pora ame suru kellanta I guess 1 week back because idea anatle maka courage age nakagi mun tane mala ki injuries hala kale it's okay काले जाल्यार जावन ती पीपल विल डिमोटिवेट यू सांगतात नाका कर नाका डांस रावय इल्ले म्हूण तांणी सांगतात तुका एग्जाम आहा तुका एज्युकेशन आसा काय लायक तुका बेस्ट रिस्क म्हूण ही एंड माय मॉम आर दी बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ माय लायफ इफ इट वॉजंट फॉर देम आय डोंट थिंक आय वूड बी हियर इन फायनल्स टुडे So तुका एक ऑप्शन आसलें हांगा सर पुरा पॅक करून घरा रावंक बट देन यू चोज टू बी हियर यू टूक द रिस्क एंड फायनली यू आर हियर एंड यू गिव अ ब्रिलियंट परफॉर्मन्स इट वॉज पावर पॅक्ड एंड देन आमकां रिजल्ट्साचें गुतूना कितें जाता घालें जाता म्हणून सांगून बट फॉर योर मॉम फॉर योर बेस्ट फ्रेंड फॉर ऑल ऑफ अस हियर you are the winner because you fought the disease, you fought the injury. So all the best. I say results कितें जावंदी but तुजें confidence कितें आसा लायफाचे throughout हर एक फेजांत अशेंच आसाचें. Okay? Yes, thank you so much and all the very best. मोगाच्या विक्षकानो येदोळ पर्यंत हांगासर बॅक टू बॅक परफॉर्मन्सीस तुमी पळोवन तो आयल्यात आनी आतां हांगासर इल्लेशें दुखेनंद संगीत कित्याक म्हूण सांगला आतां नेक्स्ट परफॉर्मन्स कितें तुमी पळोवंक वेते आसात हे आमच्या नाचणारी प्रो ह्या रियालिटी शोचे अकरेचे डान्स परफॉर्मन्स जावन आसा आनी तें सादर करूंक मुखार येतें आसा आमचे अकरेचे कंटेस्टंट ते जावन आसा आयशील हांव विनंती करतें आसा आयशील दयेकन तुवें वेदीचेर येयजाय म्हूण सांगून हाय आयशील हॅलो ओके सो लास्ट परफॉर्मन्स मस्त बरें करून केलें सो ह्या परफॉर्मन्सान तूं कितें नवें जावं हाडीचें म्हूण सांगून चिंतलें तुवें आमकां सांगताय की या एनीथींग सॉंग ऑर द क्रिएटिविटी योर प्लॅन वॉट एवर इट इज Okay, so my power is in dance is Tapori. So I'm going with the Chedwa song. Yeah. So I guess we might see a lot of surprises and suspenses. Yes? ओके सो मस्त आणखी बाकी आसा पण तुका हांगासर तूं आमच्या ह्या स्पर्धेचे एक लास्ट कंटेस्टंट सांगितला क्रेचे कंटेस्टंट तुजे परफॉर्मन्स आमचे ह्या सगळे रियालिटी शोचे हांगासर क्रेचे परफॉर्मन्स हांगसर आसा सो डू यू वॉन्ट से समथींग यू वॉन्ट शेअर युअर फिलिंग्स First of all, I would like to thank Daiji World for giving this platform, and yeah, I would like to thank my friends Anusha, Arincia, and many of them. Yeah, that's it. Okay, so you're type of girl who says I will not speak more but my performance does it for me. So हांगासर तुका आमी कालें करता आसा म्हळ्यार स्टेज सोडून दिता आसा कित्याक तुका दिवंक आसा तुजें बेस्ट तुजें 100% तुका दिवंक हांगासर अकरेचो अवकाश आसतलो ह्या परफॉर्मन्सा वयर तुजे मार्क्स थिंगसर नोट जाता ओके रेडी ऑल द वेरी बेस्ट आयशील येस
Kochia Tupanada Itula Nakaramal Kochia त्या सोबीत दोळ्यांनी म्हाका पळय नाका गो पळयल्यार ओडना काळजाक्या खेळय नाका त्या सोबीत दोळ्यांनी म्हाका पळय नाका पळयल्यार ओडना काळजाक्या खेळय नाका कित्याक म्हूण समजना तूं बाय देखताना हरद्यान काळीज हें घालता अडकणा कित्याक म्हूण समजना तूं बाय देखताना हरद्यान काळीज हें घालता अडकणा संडेचे ते मिस जावन रस्त्यार चलताना हालता धलता पेंकाड तुजें पळोवंक तोंकाना हे संडेचे ते मिस जावन रस्त्यार चलताना हालता धलता पेंकाड तुजें पळोवंक तोंकाना सूर्याची किरणां तावश्या गालाक मारताना सोबीत दिसताय कितलें सांगो कळना पाटींग घुवन क्यूट क्यूट स्माइल दिताना पाटींग घुवन क्यूट स्माइल दिताना म्हाका पाटींग घुवन तशें पळय नाका गो पळयल्यार ओडना पेंकाड तें हालय नाका म्हाका पाटींग घुवन तशें पळय नाका पळयल्यार ओडना पेंकाड तें हालय नाका तूं बाय देखताना पेंकाड हालताना हरद्यान काळीज हें घालता उडकणा तूं बाय देखताना पेंकाड हालताना हरद्यान काळीज हें घालता उडकणा Don't you give me that look Don't you love me please look Heart beating chukka bukka Catch me on Facebook ओके सो आयशल आमचे ह्या सगळ्या जर्नीचे एक कन्क्लुडींग परफॉर्मन्स म्हणून सांगल्यार तुजें सो तुवें हांगासर येवन टपोरी फॉर्म तुजें यूज करन सर बरें एक परफॉर्मन्स आमकां दिलें अँड इट वॉज रियली गूड तुका कशें भोगता तुजें परफॉर्मन्स कशें आसलें म्हूण चिंताय All over it was good and I was enjoying the performance. सो तुवें तुजें डान्स एन्जॉय केलें हांगासर बसले सक्तनी एन्जॉय केला पूण आतां रिजल्ट्स कितें आसा थंयसर रेकॉर्ड जाला ओके सो सर आनी मॅम थंयसर रिजल्ट्स पळोवन आमी इल्लेशे वेळान तुमकां कळयतला पूण ते दोळ पर्यंत रेस्ट करा एन्जॉय करा अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट ओके So my dear contestants, parents and all the viewers, हांगासर तुमी सबार म्हयन्यांत हांव न्हू राखून रावली घडी आतां हांगासर अखेरीक येवन पावला म्हणजे आतां मुखलें कार्य हांगासर जावन आसा विनर अनाउन्समेंट म्हूण सांगीत या प्रायज डिक्लेरेशन म्हूण सांगीत कितेंय सांगीत आयच्या ह्या नाचणारी प्रो हांगासर ग्रँड फिनाले जाता आसा ह्या कॉन्टेस्टाचे विनर कोण म्हूण सांगून न्हू आतां आमी हांगासर डिक्लेअर करते आसा येस सर घन्य व्यक्तींक हांगासर हांव स्वागत मागतें आसा येवकार मागतें आसा तुमी आमकां पुरतो पाठिंबो दिला आसता तुमकां देव बरें करूं आनी हे सगळें जर्नी कितें आसलें आमी समेस्तांनी सांगात हांव मेळून एन्जॉय केलां आसता हांकां प्रमुख रितीन आमकां पुरतो पाठिंबो दिल्लो साखर दिलो खंय आमकां गरज आसा थंयसर आमकां करेक्शन्स केल्लें हें पुराय केल्लें जावन आसात आमचे मोगाल जजीस सो आतां हांगासर ह्या जर्नी कितें आसलें आमचें एक रियालिटी शो कितें आसलें आमचे कंटेस्टंट्स कशें आसलीं आनी तुमचे एक्सपिरियन्स कितें आसलें
म्हणून सांगून दायकन आमचे सर हांगासर आसात मानस अविल क्रोस दायकन तुमी पयलें शेअर करी जाय म्हणून सांगून विनंती करते आसा मायक इज ओवर टू यू. हांव पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा दायजी वर्ल्ड टीम आनी स्पेशली स्टॅनी बेला सर कित्याक म्हळ्यार मस्त वर्सां पयलीं आमी स्टार्ट केल्ले एक सिजन आयिल्लो ते पॉप्युलर जाल्ले मस्त टायम जावन गॅप जाल्या उपरांत ताणें परतून स्टार्ट करया आमी सांगलें सो मस्त खोशी जाली कित्याक म्हळ्यार डान्सर्सांक प्लॅटफॉर्म मेळनात आनी हें प्लॅटफॉर्म खाली विन्नर्सांक म्हूण न्ही एक्चुली ताणें सांगल्या बरी स्टॅनी सर कितें जालें सांगता विन्नर्साचे चड कोण विन जायनात पळय तांकां चड डिमांड आसता तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटात म्हणून सो ते तशेंच एक्चुली विन्नर्स आज मात विन्नर्स जातात बट ते इफ दे कॅरी ऑन ओके फायन अदरवायज चड यूज करना जाल्यार यूज ना विन जावनी सो ह्या सेकेंड सिजनाच्या विशयान काल म्हणचे म्हळ्यार आमी एक ल्हान हातून तावन स्टार्ट केलें एक ऑडिशन्स दवरून सेकेंड ऑडिशन्स दवरून येतात गेम डुएट दवरले एक्चुली फस्ट मागीर ते आमकां कंटेस्टंट्साचे काले एग्जाम ते टायमींग जावन म्हणून आमी सोलो स्टार्ट केलें बट सोलो ताकाय जाल्यार आमकां एक्चुली मेळ्ळा जाल्ले मोस्ट कंटेस्टंट्स हांगा आसात बट तरी मेळ्ळे बऱ्या कंटेस्टंटान आमी मुखार सरले आनी रावंड्स केले आनी ताका सकड कंटेस्टंट ताचे पेरंट्स आनी तांचे कोरियोग्राफर्सांनी बरें सपोर्ट दिलो आनी बऱ्यांतले बरें डान्सीस आमकां पळोवंक मेळ्ळे आमकां मस्त कश्ट जाले जजींग करूंक जावंक पुरो थोड्यांक क्वॉलिफाय जावंक जावना फस्ट टॉप 10 थोडी मिस आउट जाल्यां जावंक पुरो कित्याक डिजर्वींग आहली बट आमकां कांय करूंक जायना 10 सिलेक्ट करूंक आशिल्ली सो आतां आमकां ह्या फायनल रावंडाक 10 जाणां मेळ्ळी ती बरी आहली आनी वीथ द हेल्प ऑफ द कोरियोग्राफर्स म्हळ्यार कोरियोग्राफर्स येवन मातशें इम्प्रुवमेंट जालां तांच्यांत म्हळ्यार नाल्यार आमी करचे आहले कोरियोग्राफर बट एट द सेम टायम इल्ले बेजार आयकला म्हळ्यार आमकां ते एक इन्फ्युजन आसता आमी कोरियोग्राफर्स गेल्या कारणान आमी विन जायचे म्हणून तशें न्ही आमी केदाळी एक कॉम्पीट करन आमकां बेस्ट एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें इतले फायनल 10 आयल्यांक आमी आनी प्लस आमकां इतलें रेकग्निशन मेळ्ळें तें आमकां आमचें मेन प्लस पॉयंट डान्सर्सांक आनी स्पेशली म्हणटा म्युजिशनांक रेकग्नेशन आसा सिंगर्सांक आसा डान्सर्सांक बारीक कश्टांनी मेळचें रेकग्नेशन सो हे प्लॅटफॉर्म तुमकां एक हेल्प जाता सगळ्यांक लोकांक कळटा तुमी डान्सर्स आसात तांकां चान्स दिवयात तशें आनी ह्या सगळ्या हातून सिजनांत हर्षल मॅम मारले आनी हांव आशिल्लो जजींग करूंक आमकां इल्ले कश्ट जाले कालाक म्हळ्यार शी इज रिलेटिवली न्यू ताका मुसलांनी म्हणलें अशें उलोवंक आनी जावनचे कश्ट उलोवंक जायना बट शी इज गूड एट जजींग एंड शी इज गूड एट परफॉर्मींग सो त्या खातीर आमी जजींगाक थोड्यांक सिलेक्ट करचे कालाक म्हळ्यार तांचे कॅपॅसिटी आनी तांणी काल येदोळ केलां पयलें ताच्या विशयान ताजे वयल्यान आमी कोणाक सिलेक्ट करचें सो आनी नेक्स्ट जाल्ले आमकां आमचे एंकर्स ती बऱ्या तरेन जेनिशा जावन दी या शायनी जावन दी बऱ्या तरेन आमकां हँडल केलां आनी कंटेस्टंट्सांकी आमी तांचे पांय ओडल्यात तांकां मकार केला बट देन स्टील दे टूक इट स्पोर्टिंगली एंड आनी मस्त खुशालेन आमी एका फॅमिली बरी मुखार सरून गेल्या आतां फायनल आमकां आतां आज रिजल्ट आयला रिजल्टाचो टायम तुमच्या किसड बे आमकां दिसता कित्याक म्हळ्यार 10 जाणांतले आमकां 10 जाणांकी दुखोवंक ना बट आमकां कांय करूंक जायना देर इज नो चॉयस वी हॅव टू सिलेक्ट 2 people and they are the winners and runners मागीर उरले पूर आमकां 3rd place so overall I had a great time judging you all and all the best for the results. First of all I thank the IG World team as well as Stani sir and Avil sir for giving me this opportunity and congratulations all the 10 contestants who have come to the finals. आमचे मस्त कमेंट्स तुमी काडून बरें हार्डवर्क केला आय कॅन सी दॅट फ्रॉम द बिगिनींग कशें आहली आनी आतां तुमी कशें आसात आय कॅन सी दॅट ओके थोडी म्हणटात लायक पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टंट वण ना नो पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टंट वय बट इट्स अ मिथ चकडांनी एक विन जावंक तेमचे हांगा अँड यू ऑल आर विनर्स हियर ऑल हॅव डन रियली ग्रेट जॉब टुडे सगळ्यांक पळयलां हांवें फ्रॉम द बिगिनींग पळयतना आतां दे हॅव इम्प्रूवड अ लॉट थोडी बरें करतात थोडी बरी ओके क्रायटेरिया डजंट मीट ओके सो हुएवर मेट द क्रायटेरिया दे आर इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड ओके बट यू ऑल नॉट बॅड ऑल आर गुड की थोड्यांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना ती करूंक बट यू ऑल हॅव गॉट अँड
I would like to thank all the parents who have come here. Effort this start from morning I can see every episodes I can see. कितले मेहनत करते आसा तांगा म्हूण. Okay, thanks to all the parents and all the best. जायत्या तेंपा तोंड नाचणारी सीझन 1 ताचे उपरांत नाचणारी प्रो ताच्या मध्ये आमची जायती दायजी वर्ल्डाची दायजी दुबयची कार्यक्रम हांगासर स्टेजीसर येत आसतना ताचे टीम आमचे सांगात परफॉर्म करता आमच्या कुटुंबाचो एक सांदो आनी डान्सांत कोंकणींत काय म्हणटात एक नंबर 1 त्या पावंडार आसतो एक कोरियोग्राफर तो आनी जायते एक्सपिरियन्स आसा आतां नंबर 1 म्हणटा आसतना विचारूंक पुरो ता खंयच्या एलिजिबिलिटीर ताका तुमी नंबर 1 म्हणचे म्हणून हांवें सांगचे एक्सपिरियन्स त्या एक्सपिरियन्सान तो नंबर 1 कित्याक म्हळ्यार कितले वर्स जाता म्हणून माणसो कलाकार पुरस्कार सहित ताका ताच्या त्या तालंता खातीर मेळ्ळा आसतना हो आमकां एक एलिजिबल जड्जस आनी ह्या खातीरच ह्या कार्याक आनी मुखल्या डान्स कार्यांक दायजी वळणांत आमच्या तें एक आमचें एक अविभाज्य अंग जावन आसतलें म्हणून सांगूंक हांव खुशी व्हरतां अविल तुज्या ह्या सेवेक आमच्या सांगात रावल्या खातीर तुका देव बरें कर म्हणटा म्हाका जायत्यांनी सांगिल्लें आसा हर्षला कित्याक तुमी जड्ज जावन विसरून काडलां हर्षलान कितलीं परफॉर्मन्सां दिल्यांत हर्षलान कितलें टायटलां विन जाल्यात म्हणून जड्ज जावचे टायटल विन जायचें म्हणून आनी टायटल विन जाल्ल्यांनी सगळ्यांनी करेक्ट जजमेंट करचें म्हणून आनी बरें जड्ज जायचें म्हणून सेम हांगासर सांगलें बरीस आयुला बरीस हर्षलाक बरें डान्सांत एक्सपिरियन्स आसा आनी ताका टॅक्निकल नॉलेज आमकां म्हळ्यार ह्या स्पर्धांत आमी कोंकणी पदां म्हणटा कोंकणी संगीत म्हणटा हें सगळें म्हणटा पूण नाचाची टॅक्निकॅलिटी डान्साची टॅक्निकॅलिटी आसा पळय त्या संगतेंत आमच्या कोंकणींत हळिल्ले व्यक्ती आसचे भोव उणे जायते फावटी आविलांनी आपल्या आमच्या शोर सांगले आसा आमच्या कोंकणींत कोरियोग्राफर उणे आसात आनी तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो जायत्यांनी तुमी कोंकणी संवसारांतल्या भायल्या कोरियोग्राफांक हाडला कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोंकणींत डान्साची तांत्रिकता टॅक्निकॅलिटी कळीत आसचे जड्जीस उणे आसात पूण हर्षल आमकां एक प्लस पॉयंट म्हणून येता हर्षलाक डान्साची टॅक्निकॅलिटी कळीत आसा आनी जायते फावटी सोशल मिडियाचेर जावंक पुरो आनी इतरांनी हर्षल मॅडमा विशयांत हर्षला विशयांत ती सॅड उलयना आनी तिणें कशें जड्ज केल्लें जायते विचारलें आसा आनी अशें विचारल्यांचेय आमकां गोत्तो आसा तांणी कितलें परफॉर्म केलां आनी तांणी कशें जजमेंट दिलां तें सगळें आमचे रेकॉर्ड आसा त्या खातीर जड्जीस तांतुनी हर्षल वन ऑफ द बेस्ट जड्जीस आनी हर्षल मुखल्या डान्स दायजी वळणांत आसल्यार तुमचो जड्ज आमी ओपन हांगास डिक्लेअर करता तुमचो जड्जी कित्याक म्हळ्यार असलें एक टॅलंट कोंकणींत भोव उणें मेळचें हर्षल तुका देव बरें करूं ओके आमचे संतोष एरेंजर्स हांगासर मालक आमचे संतोष शिकवार बाबा आसात दायजीच्या हर एका कोंकणी कार्यक्रमाक ते तांचो पाठिंबा दिते आसात सो संतोष बाब निरंतर जावन तुमी आमच्या कार्यक्रमाक सपोर्ट दिते आसात तुमचो सपोर्ट असूनच आसा तो आमकां सपोर्ट दिवचो न्ही तुमी कोंकणीच्या तालंताक कोंकणी भाशेक कोंकणी लोकांक दिवचो सपोर्ट तुमकां परत एक फावटी देव बरें करूं आमकां सगळ्यांक एक सांगात हाडचो एक फोर्स आसता फोर्स म्हळ्यार आमचो रोन्याम आमी रोन्या म्हणचे आमचो रोनाल्ड नजरेत बांदूर एक अपुर्बयचे कोंकणी संगीतकार तांकांय डान्स कळीत आसा हांगासो शो जाल्ल्या उपरांत एडिटींग टायमा वेळार एडिटींग टेबला वेळार तांणी जायते फावटी पळोवन आमकां सलहा सूचना दिल्ली आसात रोन्याम तुमकां देव बरें करूं ओके आतां हांगासर आमकां निरंतर रितीन सहकार दिला आमच्या वरायणारांक एक मोगाची खाणीक एक मेमेंटो दिवंक हांव विनंती करता आसा संतोष बाब तुमी दायकन मुखार सरचे आनी हे मेमेंटो आमच्या वरायणारांक तुमी दी जाय म्हूण सांगून विनंती आसा मोगाच्या कलाकारांनो आणि वेदी रस्त्या समेस्तनो फाटल्या 7 वर्सांतून दायजी वर्ल्डाच्या आश्रयाखाल असा केल्ल्या नाचणारी स्पर्धांत पात्र घेतलेल्या प्रति एका कलाकारांक विविध गांवांतून आयिल्ल्या कलाकारांक हांव अभिनंदन पेटयतां तांकां तरबेती केल्ल्यांकी बरें मागता आनी हो स्पर्धो आसा करूंक कारण जाल्ल्या दायजी वर्ल्डाच्या डायरेक्टरांक तशेंच आमच्या स्टॅनी बेळा समेस्तांक तशेंच आमच्या जड्जेसांक आनी एंकरांकी समेस्तांक बरें मागता आनी येवच्या वर्सांनी म्हजो सहकार हांव बसयतां समेस्तांक देव बरें करूं आमी येदोळ सांगल्या प्रकार स्टॅनिन सरान आनी हांवें जाल्यार
आमी डिसायड केल्लें 2 प्लेस आसात न्हू बट वी हॅव टू बिकॉज ऑफ द परफॉर्मन्सीस आमी आमकां तितले दिसा तावन केल्ल्या परफॉर्मन्साक आनी ताच्या गेल्ल्या एफर्ट्साक वी हॅव डिसायड वी रिक्वेस्टेड टू हॅव अनदर प्लेस 3rd प्लेस सो ते दिवंक ओपपाला स्टॅनी सर सो 3rd प्लेस येता टिबोनाक सो Ladies and gentlemen, presenting the winner of Nasnara Nasnari Pro, that is Pearl Arana. Congratulations, Pearl. You're the winner of Nasnara Nasnari Pro. First and foremost, congratulations. I don't know सांगतले सर रिजल्ट्स कितें म्हण सांगून हांव ना म्हण सांगून निसाय की आमकां कोणाकी आयडिया नासले बट हांगासर तूं विनर जावन एमर्ज जालें तुजें कितलें हार्ड वर्क आसलें इतल्या म्हयन्याचें हाजे पुरो रिजल्ट तुज्या हातांत आसा तूं पळयता आसय वैमू सो आय नो इट्स एन इमोशनल मोमेंट फॉर यू बट कुड यू प्लीज स्पीक समथिंग ऑन दिस ओकेजन I would really like to thank all of you, the management, organizers, even my parents, family members, choreographer Nitin sir and his teams, and all of you, even the participants and all my companions. I really thank my parents with all my heart that they given me this platform. Congratulations and congratulations to the family members as well. तुमचे तावन आज तुमचे भुरगे तुमचे तूं हांगासर ह्या लेवलाक येवन पावला and choreographers, the whole team, thank you so much for giving us this talented girl. Yes, thank you so much. Thank you. ओके सो विनर मात्र इम्पॉर्टंट न्ही खंडीत रितीन विनर आनी रनर हांव चिंता इल्लेशें म्हाका डिफरन्स कितें हें आसलें हांव कोन्ना येस सो आतां हांगासर आमच्या रनराक हांव मुखार आपोवंक कशी व्हरतें आसा 20 पार्टिसिपेंट्स आसलीं आयच्या दिसा हांगासर 10 जाणां आमचे ग्रँड फिनालेंत ती पार्टिसिपेट केल्लीं आसलीं आमच्या सर्वां पैकी फर्स्ट प्लेस ऑलरेडी आमी डिक्लेअर केलें आसता हांगासर रनर अप जावन मुखार येतें आसा आमचे मुखाचे आयशील मोंतेरो Congratulations, Aishil! First of all, I don't talk much. The thing is, I would like to thank, first of all, Anup sir, and then my parents, because he has put lot of efforts, and it means a lot to me. And even my parents also, they have supported a lot. And my dear friends, Anusha, Rinsia, Sion, and my other teammates, I would like to them with all my heart. Yes, thank you. ओके इतल्यार हें नाचणारा नाचणारी हांगासर हें कार्य सोंपता आनी सगळें कार्य चलयल्लें आसा आमचे दोग अँकर आसात हांगासर जेनिशा आनी शायनी दयेकन हांव रोलर नजर तांचे लागीं विनंती करता जेनिशाक हे उगडासाची काणीक दिवचे खातीर तुमकां सोमेस्तांक हांगासर देव बरें करूं म्हूण सांगूंक कशें वाटतें आसा प्रत्येक रितीन उबेदीर आसल्यास आमच्या गण्य व्यक्तींक तुमकां देव बरें करूं आमच्या जजेसांक आमच्या दायची टिमाक तशेंच आमच्या स्पॉन्सर्सांक तुमकां देव बरें करूं तशेंच आमच्या व्युवर्सांक तुमी येदोळ मनशार आमकां पुरतो साकार दिला तुमचो मोग आमच्या मनशार हांगासर येवन पावला हें कितें आमचें रियालिटी शो आसलें टीव्हीर मात्र न्ही युट्यूबार थंयसर तुमकां मेळटलें अवेलेबल आसतलें तुमकां कितें सांगूंक आसा तुमचें काळजाचें बोगना कितें आसा कमेंटा मुखांतर आमकां तुमी तिल्स जाय म्हूण सांगून विनंती करता आसा आनी इतलें सांगून हांगासर इतल्या म्हयन्यांत हांव तुमच्या मुखार सादर केलो अपूर्व सो नाच रियालिटी शो दॅट इज नाचणारा नाचणारी प्रो आतां हांगासर आमी अखेर करते आसा सोमेसांक देव बरें करूं थँक यू सो मच टू ऑल द व्युवर्स थँक यू